पणजेच्यान फोंडे वतना वाटेर एक भोम हो गांव लागता. भोम गांव हो एक ल्हान आनी शांत असो गांव, पूण फाटले कांय म्हयने जाले भोमाचे लोक पेटून उठल्यात, रस्त्यार आयल्या. आनी ताचें कारण म्हणजे हो रस्तो, हो नॅशनल हायवे गोवा सरकार वायडन करपाक सोदता, ताचें एक्सपान्शन करपाक सोदता. आनी अशे तरेचे हायवेज वाडोवपाचें वायडनींग करपाचें काम ऑल ओव्हर गोवा चालू आसा. आनी ताचोच भाग म्हणून हो हायवे आतां वाडपाचो चालू आसा. आनी अनेक वायडनिंगा खातीर कांय लोकांची घरां गेल्या, कांय कडेन खूब विरोधूय जाला आनी कांय कडेन तांच्यांनी बायपासूय काडिल्ले आसा. पूण हांगाचे लोक आसा ते इतले सद्याक पेटून उठल्या की तांकां हो कसलोच रोड नाका. ते सरकाराक सांगता की आमकां बायपास रोड काडात, हो रस्तो तुमी वायडन करनाका, कारण आमचे खूब घरां वतात, कांय देवळां वता, कांय इवन शेतां वता अशें तांचो दावो आसा. सो इतलें जालें प्रकरण की कांय दीस पयलीं हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स आयले आनी तांणी हांगा सर्वे करपा खातीर काम सुरू केलें. आनी सगळो गांवचो लोक आयलो आनी तांणी ताका विरोध केलो. आनी सरकारान आनी पुलिसांनी तांचेर तांकां जाणटे पळयनासतना, भुरगे पळयनासतना तांकां सगळ्यांक बसीन भितर भरून कुळ्या पयशांचेर व्हरून सोडलें आनी आपलें काम करून घेतलें. सो आतां अशें दिसता की हें प्रकरण आनी चिगळपाचें आसा फुडें. लोक हांगा कसलोच शांत जावपाचो ना आनी ते आपल्या हाजेर ठाम आसा अशें दिसपाक लागलां. सो म्हणून आमी आयज आयल्यार हांगा पळोवपा खातीर की एक्झॅक्टली तांचो डिमांड कितें आसा आनी कित्याक ते इतले सामके पोटतिडकीन ह्या हाका विरोध करतात. सो आमी आयज मेळपा आसा ह्या एक आंदोलनाचे एक लिडर संजय नायक हांकां, आनी ते आमकां दाखयतले की एक्झॅक्टली खंयची घरां, खंयची देवळां आनी कितें ह्या रस्त्या भितर वचपाचें आसा. आनी ज्या कारणा खातीर हे लोक सामके पोटतिडकीन ह्या रस्त्याक विरोध करतात. आनी आमी आतां भोंवून पळोवया की एक्झॅक्टली खंयची घरां वतलीं आनी तांचो ऑल्टरनेट प्लॅन कितें आसा, ताणें सरकाराक कितें सजेस्ट केलां हें आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. हो जो प्रॉब्लेम आसा आनी भोमाचो जो इशू आसा तो फक्त हे 2 किलोमिटर पुरतो मर्यादीत आसा. हो जो कॉन्ट्रोवर्शियल रोड आसा तो ह्या पॉयंटा वयल्यान स्टार्ट जाता आनी तो बाणस्तारी ब्रिजा पर्यंत हो जो 2 किलोमिटर जो स्ट्रेच आसा त्या स्ट्रेचा भितर हो भोम गांव येता आनी हातूंत मॅक्झिमम घरां आसा आनी सामकी दाट लोकवस्ती आसा. आनी म्हणून मॅक्झिमम डॅमेज ह्या ट्रॅका भितर जाता. आनी म्हणून देर वॉज अ प्रपोजल, एक असो प्रस्ताव आयलो की हाका बायपास करपाचो, एक बायपास रोड काडपाचो, सो दॅट ही लोकवस्ती वाचतली आनी ज्या जाग्याचेर लोकवस्ती ना, घरां ना, थंयच्यान हो रोड काडपाचो. 2 किलोमिटरचो फक्त प्रश्न आशिल्लो. सो 2011 हो बायपासाचोय प्रस्ताव आयिल्लो आनी तो संजय बाब खंयच्यान वतालो बायपास हो? त्या टायमार एक्चुअली तो कितें जालो ना, तो 2002 जेन्ना मनोहर भाई हे आसलो सीएम आसलो त्या टायमार तेणी कितें केलो, कुंडयच्यान जी कुंदील फॅक्टरी आसा पळय तेच्या मदल्यांच्यान तो रोड काडलेलो. कित्याक नॅशनल हायवे जो येता तो स्ट्रेट येता न्हू, तेका वळणां लागना, वळणां लागल्यार तेका प्रॉब्लेम येता. सो त्या कारणान तेणी कितें केली, कुंदील फॅक्टरी आसा थंयच्यान जर तेणी ट्रॅप केलो जाल्यार तुमी पळोवंक शकता कुंदील फॅक्टरी कडल्यान पूल पळयलो, ब्रिज जर बाणस्तारचो जाल्यार तो सरळ दिसता सारको. तो सरळ स्ट्रेच तेजो तो बायपास असो वयल्याच्यान वचपाचो आसलो दोंगरावयल्यान 2002 मनोहर पर्रीकर जेन्ना सीएम आसलो त्या टायमार तेणें प्लॅन केल्लो. आनी ती सर्वे PWD कडेन ऑलरेडी काडलेली आसली. ती आमकांय गांवच्या लोकांक खबर नासली. जे टायमार 2010 जेन्ना काँग्रेसीन हांगा अलायनमेंट काडलो गुगला वयल्यान तेन्ना आमकां कळोन चुकलें बाबा आमचे सगळे डॅमेज जाता, सगळे काबार जाता. आनी आमकां विचारान घेयनासतना ते येयले, अकस्मात गॅजेट येयलो रस्त्याचेर पेपरार. तेन्ना आमी खंय तरी आतां कितें करतले म्हणून रस्त्यार भायर सरले. आनी तेन्ना ऑपोजिशन लिडर मनोहर पर्रीकर 2010 आनी दिगंबर कामत सीएम तेन्ना, कमलनाथ PWD सगळे युनियन मिनिस्टर. सो त्या टायमार एजिटेट करता करता आमी बाय चान्स पर्रीकरा कडेन पावले. पर्रीकरान सांगलें आमकां काय भियोनाका, तेन्ना आपणे तो 2002 प्लॅन केल्लो ऑलरेडी. तो तेणे PWD उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेका फोन मारलो आनी जो पळय प्लॅन आसा 2002 तो प्लॅन मागोवन घेतलो तेणे. तो प्लॅन मागल्या उपरांत आमकां कळोन चुकलें बाबा ते स्ट्रेचाक कांय लागना आनी सगळी ऑचर्ड जमीन. सो ते प्रमाणे तेणे कितें केलें, रस्तो आतां सकयल काडला न्हू हो, ऑलरेडी तेणी सकयल घेतलो कुंडय एरियेन. म्हणून तेणे कितें केलो, हांगा पावतकूच तेणे तो हांगासरल्यान वयर काडपाक केलो, कित्याक ही ओपन स्पेस सगळी. तो हांगच्यान येयल्या उपरांत तो हांगा वयर चडल्या उपरांत तेणे तो उत्तम पार्सेकाराक सांगलो हेजेर तूं हें कर आनी ती एक्वायर करपाक घाल म्हणून. आनी तो रिजनल प्लानान घातलो रोखडोच 11 तेणी.
आनी आमकां दिसलें कितें एनावन्स जालो न्हू बायपास म्हणून आख्खे गोंयभर लोक जाणा आसले बोमान बायपास जालो ऑलरेडी म्हणून. आनी त्याच टायमार कितें जालें हो तेणी ऑलरेडी ड्रॉप केलो आनी तो स्क्रॅप जालो. एज्युटेशन आमचें चल्लें 9 म्हयने पण हांगा जावचें ना हे कारणान आमकां तो स्क्रॅप म्हणून नोटीस येयली कोर्टाची आनी तो स्क्रॅप जालो आनी तो तसोच उरलो. मागीर तेज्या उपरांत कितें जालें 2016 अकस्मात खंय तरी आमकां कळोन चुकलें लक्ष्मीकांत पार्सेकर तेन्ना सीएम आमकां कळोन इतलें आमकां कळनासतना परतो हेणी रस्तो हांगाच घातलो म्हणून तो. कित्याक ते टायमार सुदीन ढवळीकर जो PWD मिनिस्टर आसलो एक्चुअली तो PWD मिनिस्टर नासलो तेन्ना एक्चुअली ते टायमार PWD मिनिस्टर चर्चिल आलेमांव आसलो पूण हेका कितें इंटरेस्ट आसलो हांगच्यानूच तो रस्तो घालपाक तें आमच्या लक्षान येना जालें. सो ते टायमार तेजो विरोध आसलो हांगाच घाल म्हणून. सो आतां कितें जालें नेक्स्ट टायम जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सीएम जालो सत्ता BJP कडेन येयली ते टायमार हेणे आमकां न कळटा तो हांगाच प्लॅन केलो खंयचो जो स्क्रॅप जाल्लो पळय रस्तो त्याच रस्त्यार परतो घातलो आमकां कळोंकूय ना. सगळे जाल्या उपरांत खंय तरी एक न्यूज येयलो आमकां बाबा अरे परतो रस्तो हांगाच घातला म्हणून. त्या टायमार एक इनॉग्रेशन आसले होते कुणय त्या टायमार आमी विचारपाक गेले लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सीएमाक सो बाबा हें कितें चल्लां आमकां विचारान घेयनासतना तुमी प्रत्येक कडेन सांगता बाबा भोमचे आमी एकूय घर उडयनासतना आमी रस्तो काडटले आनी बायपास काडटले म्हणून जाल्यार हें कोणें केलें कर्म हें विचारता आसतना पर्रीकर गाडयेन बसलो आनी गेलो आनी लास्ट आमकां लक्ष्मीकांत पार्सेकरान उतर दिलें तुमकां विचारान घेतल्या शिवाय हांगा रस्तो परतो आमी करचे ना. आनी 2016 तो स्क्रॅप करून उडयलो आनी परतो धाडलो. तो तसोच पेंडींग आसलो. आतां अकस्मात 2022 अशें कळोन येयलें जे टायमार काँग्रेसीन लेआउट काडलेलो त्या टायमार गॅझेटेड रस्तो हो रस्तो नवीन टायम्सान पेपरार दाखयल्लें म्हणजे अमके हितूंतल्यान तो वयता दोनी सायडीच्यान म्हणजे जसो रस्तो आसता पळय ते टायप प्लॅन करून तो आमकां सविस्तर प्लॅन नंबर मेळ्ळेले आमकां बाबा खंयची घरां वयता ती कळयली. कोणती आश्वासनां नासली तेन्ना पूण तेजेर आमकां कळ्ळें बाबा आमचें कितें कितें वयता तें. पूण हे सरकारान तें जावचें न्हू म्हणून खंय तरी एक प्लॅन केलो कोण तरी मिनिस्टरांनी मेळून आनी तेणी कितें दाखयलें फक्त जी 4 घरां आसा पळय थंय फुडें जो स्ट्रेच आसा आनी त्या टायमार तितूंतलो हांव जो आसलो पळय ते मदल्या घरान रावता तो मेन तितून एज्युटेशनाक फुडें आसलो. सो त्या कारणान हेणी कितें केलें हेंकां 4 जाणांक पयलीं काडुया तें काडल्या उपरांत एक खांबो उबो जाल्या उपरांत तो करपाक कांय न्हू मागीर काबार करुया बॉम्ब असो प्लॅन केलो. आतां परत परत जर ते सांगता पळय इवन आमचो मिनिस्टर सांगता पळय 4च घरां वयता 4 अरे कोणीय लॉजीक समजून घेतलो बाबा 4 घरां गेल्या उपरांत ताका जागा कितली मेळटली. 60 मिटराचो रस्तो म्हणटा तुमच्या तोंडान जाल्यार तो 60 मिटर एक पॉयंट धरलो जाल्यार दुसरो पॉयंट खंय वयतलो हे कोणी सांगतलो. आता सद्याक 15 मिटर एक्वायर केल्ली आसा तेणी ते म्हणटा कितें 15 मिटर जो आसा पळय आतां ऑलरेडी 15 मिटर तेंचे कडेन आसा 15 30 जालो. आतां मोपा जे प्रकरण जाला पळय ते दोळ्या समोर आसा न्हू आमचे कशे त्रासान पडले ते. आतां जेन्ना रोड जालो ऑलरेडी फिलिंग करून काडलो तेणी 30 मिटरा भितर काम चालू जालें मागीर सर्वीस रोडाक वयतले पळय तेन्ना आनी 15 30 जाय पडली तांकां ती कोण आडयतलो मागीर. ही खंय तरी फोटिंगपणां करून आमकां काबार करपाचें षडयंत्र आसा. आनी हितून कितें जाला मदल्यान जर रोड गेलो जाल्यारूच ही दोंगर एरिया आसा पळय ती डेव्हलप जावंक शकतली. हें तेंचें इंटेन्शन कित्याक त्या एका दोंगराक एक्सेस मेळना तांकां आनी कांय ना. सो तुमकां दिसता की बिल्डर लॉबी हाचे फाटल्यान आसा 100% त्या जमनीचो 100% प्रायस वाडपा खातीर ताका एक्सेस रोड मेळपा खातीर हें षडयंत्र चल्लेलें आसा सगळें. आनी तुमचो बळी दिल्लो वता बळी दिल्लो वयता आनी हे तुमची ही टांगती तलवार तुमची आतां इतले वर्सां चालू आसा. हय ती खंय तरी नश्ट जातली. टोटल गांवांत कितलीं घरां आसा आतां ही आतां तुमी पळोवंक शकता मेजली जाल्यार कितलीशीच घरां इफेक्ट जातली. केन्ना आयज दाखयना ते कित्याक हो जो स्ट्रेच आसा पळय तो अर्दकुटोच दाखयता. तुमकां कितें सांगलां तेणी तें सती देवस्थान आसा पळय तेज्या पर्यंत ते फुडें बरें हेजे फाटलें ओपनूच करिना. ते म्हणटा कितें आमी तेजे 2 कितें म्हटलें तेणी प्रोजेक्ट केल्या प्रोजेक्ट हो वर्ड यूज केलो. ह्या प्रोजेक्टान म्हणटा ते तुमी ना हांगचे जर झगडोन गेले न्हू तेंका ह्या प्रोजेक्टान तुमी ना रे म्हणजे एका गांवचे डिवायड एंड रूल जे 2 प्रोजेक्ट केला एक प्रोजेक्ट करून पयले तेंका काबार करप मागीर दुसरे प्रोजेक्ट आनी एकदां जातकीर मागीर बाकीचो ऑटोमॅटीक एक तांचे प्रेशर येतलो. आतां तो 3 घरां म्हणटा पळय ती 3 घरां आमकांय खबर आहा कित्याक म्हाजें जें घर आसा पळय तें लिगल आसा कित्याक हांवें भाटकारा कडेन जमीन घेतलेली आसा. तेज्या भायर आनी एक घर आसा आनी तेज्या भायर फुडें आनी एक घर इकतें घेतलेलें आहा
म्हणजे 3 घरां लिगल आसा पळय ती वयता म्हणटा तो. म्हणजे बाकीचे 100-200 वर्सांचे वास्तव्य करून आसा जे भाटकारा जाग्यार तुम्ही जाणा आसतले. जमनीचोय प्रश्न आसा हांगा actually. बाकीच्या घराकडेन आता लिगल ते हे ना कितें papers करता ना. पेपर्स ना So, म्हणून ते consider करना. कन्सिडर करना. ती घरां आता ते पळय नागजरी एकूय घर वचना म्हणटा पळय तो सांगता न्हू. तो म्हणटा कितें जी भाटकाराच्या हितून उबी घरां आसा पळय ती Okay. लिगल ना ते पूण तो काउंट मुनकार करिना. कायदा बीन लागना हरशीं. लागता पण ते जावंक ना न्हू अजून काय आणि सरकार म्हणटा 15 दिसा भितर आमी करता म्हणून सगळें. करता म्हणून त्याच्या पयलीं आमकां निकळून तुमचे व्हरतले. pending आमी आसा सगळें? पेंडिंग आसा सगळें. सगळ्यांनी apply केल्लें आसा. एप्लाय केल्ले आसा पूण ते पेंडिंग आसा. कितले ते वर्सां जावच्या pending पयलीं आता खूप तेंप जालो तेका. ही घरां खूप तेंप जालो. कितल्या वर्सांची घरां ती. आता न्हू पोर्तुगेज टायमा वयली जे टायमार पोर्तुगेज पाकले चलोन वयताले आमची घरां आनी दारां बसून नासली तेका ओपन आसताली घरां. बरोबर. तुका हांव फोटो दाखयत न्हू ते पयलींचे तुका दाखयता जाय जाल्यार फोटो. ती तुळस बसून आमची कितलेशेच वर्सांची तुळस ती. म्हणजे तिची परंपरा अशी आसा ते तुळशीचे लग्न जाल्या शिवाय गांवांत खंयचेच लग्न जायना तुळशीचे. म्हणजे हेंका देवाचे काय पडलेलेच ना. दुसरी गोष्ट कितें आसा हे एक्चुअली तुमचेर अन्याय एक म्हणजे तुमचो मुंडकार रायट आसा पळय Right तो तो दिवपा खातीर तुमी वर्सांचे वर्सां हांवें परते म्हटलेलें आसा. 20 वर्सां काडटा 30 वर्सां काडटा आनी वयल्यान तुमी आतां म्हणटा तुमचे रायटूच ना म्हणटा. रायटूच ना म्हणटा. म्हणजे हे भाटकारशाही झाली नाही. हा. आता हे टायमार आमी म्हणटा परत भाटकारशाही कित्याक म्हणटा खंय तरी ह्यो ज्यो जमनी आसा पळय भाटकारांच्यो त्यो तांकां केन्नाच परते मेळच्यो ना. कित्याक कितलीशीच वर्सां जाली हे वास्तव्य करून आसा आनी जे ते जमनीचे मालक जाल्ले आसा तो आता कितें करूंक शकता हे तेजो मोबदलो कसो मेळोंक शकता जर नॅशनल हायवेच्या मार्फत तांकां ते पयशे मेळटले. ही भाटकारशाही सगळी म्हणजे ती भाटां तेणी भायर वतले सगळे भाटकारांक वयतले आनी जे कोण खरे रावतात हांगा तांकां तांकां 16,000 कोणाक 20,000 जे स्ट्रक्चर आहा त्या प्रमाणे तेणी व्हॅल्युएशन केला. जमनीचे पयशे ना. आणि ते बीन केन्ना पोर्तुगेज टायमा वयल्यान जी स्ट्रक्चर आहा पळय आयज कितें जालें मनोहर पर्रीकरान आमकां आश्वासन दिलें तुमचे हांगा घर एकूय वयचें ना. सो त्या कारणान लोकांनी आपली घरां इल्ली आसली ती वाडोवन घेतली आनी अकस्मात होच सरकार आमचेर घालतले खंय स्वप्नानूय लोकांची हितून ना. आतां अकस्मात येयले हेंकां खंय तरी दोंगराची आस जाली म्हणून हे सगळें कारस्थान चालू जालें. अरे आमी झगडटा आमचो गांव जो सगळी जमीन आमी खावयली तुमकां इल्लोसो गांव तितून हे सगळे सोबीत तुम्ही पळयला आसतले स्थळ आमचे आमी झगडटा ते स्थळाक लागून. म्हादेव आनी सातेरीचे स्थळ सोंपेपणी कोणाक लाभना. हे बोमकारांक लाभलेले आसा आमी ते खंयच्याय परिस्थितीन आमकां वगडोवपाचे ना. पूण हे देंवचार तयार जाले आतां खंय तरी सरकाराकूय थोड्या लोकांक दिसता आमी तेंचेर अन्याय करता पूण हे 2-3 राक्षस आहा पळय ते राक्षस सामके उठले आमकां खावतलेच म्हणून गांव. कित्याक तांकां आस जाल्या खंय तरी 1 लाखाची तर वॉचड जमीन जी डेव्हलप करून जर दिली जाल्यार ताका 4-4 हजार स्क्वेअर मीटर जमीन फुकट मेळटा. आमचे कडेन प्रूफ ना पूण ह्यो गोश्टी आमकां सगळ्यो खबर आहा. हे जमनीच्या आशेक लागून खंय तरी हे गरीब लोकांचे बळी हे घेवंक उठले. तांकां कितें जाला पयशां बरोबर दोंगराची एडीक जाले. प्रत्येक कडेन दोंगर सोंपले आतां खंय आसा ना थंय ते खेड्या गांवांनी वचून पावले काबार. ती स्वयंभू देवस्थान जी 18थे सेंचुरीची देवस्थान आणि ती देवळां कशी मानता गव्हर्नमेंट मानता आसतना फक्त ते स्ट्रक्चर मानता म्हणजे खंयचे पयलींचे जे पोर्तुगेज टायमार स्ट्रक्चर आसले पळय तो देव आसा तितलेच. म्हणजे आमी आमच्या कश्टाचे म्हणजे शेतान बुडोवन किंवा खाणे करून अशा लोकांनी आमच्याच पयशांनी ती देवळां भायले सगळे डेव्हलप केल्ले आसा. आणि ते देवूळ असले म्हणून जायना ताका स्थळूय जाय न्हू. जितली ती तुळस आसा पळय तितली ती इम्पॉर्टंट आसा त्या देवाक. सो ती रस्त्याक लागून आता जेन्ना तुम्ही उलयताले पळय ते देवळां हे आसा थंय दीप स्तंभ आहा तो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. सो हे म्हणटा आसतना लोकांक कशें कन्फ्यूज करता देवळां वचना हेजे अशें कारण न्हू कितें ते स्थळ वचना म्हणून आमचें म्हणजे देवळां बरोबर आमकां स्थळूय इम्पॉर्टंट आसा. देवळाचे तेकून वयता आनी हे ना म्हणटा म्हणजे आमी म्हणटा कितें जर तर तुमी वचना म्हणटा जाल्यार तोंडान कित्याक उलयता. जो प्लान काडला पळय प्लॅन खंयचो अजून तुमकां प्लॅन दिवना कांयच खबर ना आमकां आयज पर्यंत खबर ना. ऑलरेडी आमची जमीन ताब्यान घेतली तरी आयज पर्यंत आमकां खबर ना बाबा रोड कसलो येता तो. फक्त तोंडान सांगले सर तुमकां तोंडान सांगले जाल्यार तूं मानूंक शकता असो वयता तसो वयता फक्त पिक्चरां हातीन काडटा आनी लोकांक दाखयता ना ही 4च घरां वयता आनी काय वचना तुमचे. म्हणजे 60 मीटर रस्तो तुमीच तोंडान उलयता आनी तुमी सांगता 60 मीटर रस्तो जाल्यार 4 घर कशी उरतली अशी कितलीशीच घरां आहा न्ही वाटेर. आता तुम्ही तर पहिले हांगा कशी गजबजलेली एरिया आसा ही आणि जे ऐकणारे आसा पळय हे कितें म्हणटा आमी अशिक्षीत म्हणटा ते
अरे कोणी सादो मनीस बसून चिंततलो 60 मीटर रस्तो जेन्ना ह्या बोमांतल्यान पास जातलो आनी तोय बीन कसलो एक्सप्रेस हायवे, ही परिस्थिती भयानक कशी जातली ती आमी फुडले जे रस्ते आसा पळय, जे 4 लेन आसा तेजेरूच आमकां कळोन येता बाबा तो मनीस हांगा हेच 2 रस्त्याचेर क्रॉस करूंक शकना, तो त्या एक्सप्रेस हायवेचेर कसो क्रॉस जातलो. मेन म्हणजे तुमच्या दोन्ही हिशोबाप्रमाणे सायडीन कितली घरां वता? माझ्या अंदाजा प्रमाणे आख्खो गांवच नश्ट करून वयता तो. हांव सांगता कित्याक जाणा, ही जी एरिया आसा, वाजपेयीन जेन्ना हो प्लान नॅशनल हायवे प्लॅन केल्ले पळय, त्या टायमार तेणे कित्या खातीर ते हे काडले, रूल काडले, सगळे कायदे कितें काडले तेणे. आता ते 156 म्हणटा पळय, तेज्या प्रमाणे तो विलेजींतल्यान कित्याक वचना. आता तुम्ही पळयला आसतले विलेजीचे जे देवूळ आसा पळय, तेजी कनेक्टिविटी खंय आसा आमची. जे सातेरीचे देवूळ आहा पळय, ती देवी आपल्या भावागेर वयता काल्याक वर्सांतल्यान एकदां, आनी तो रथ कितल्या प्राचीन काळांतल्यान ही परंपरा आमची चालू आसा. पर्रीकरान बसून हो बायपास काडटा आसतना, झगडटा आसतना हो थंय मुद्दो मानलेलो, आनी आयज ते खंय गेले सगळे. तर येत न्हू ते बीजेपी वाले. पर्रीकार म्हणले कोण? पर्रीकारान जेन्ना हो मुद्दो मांडून तो काँग्रेसच्या हातींतल्यान खेचून काडलो, आता खेचून काडल्या उपरांत ह्या लोकांची तुमकां आठवण येना बाबा तांकां सांबाळपाक जाय म्हणून. आयज आमी कित्याक झगडटा? आमचे कल्चर राखपा खातीर ते. म्हणजे आमची कनेक्टिविटी, एक देवूळ ते सायडीन नारायण देवळाचे, तो भाव तिजो सातेरचो. सो हे कल्चर आमचे, म्हणजे एक हजारांनी लोक हांगा जमा जाता. दुसरी म्हणजे शाळा, जे जाग्यार शाळा आसा, आता तुम्ही 3.5 कोटी खर्चून ती शाळा बांदता, फाल्यां नॅशनल हायवे जो हो एक्सप्रेस हायवे येयलो जाल्यार कोण थंय शाळा ती अलाउड करतले? वाजपेयीन ऑलरेडी ते नॉर्म्सान घातलेले आसा. जे जाग्यार शाळा आसा, जे जाग्यार देवस्थान आसा, जे जाग्यार हॉलां आसा, कित्याक थंय जर दंगो जालो कितें जाल्यार ते धांवले खंय जळ महाग जाल्यार ते हायवे हे जावंक शकता. त्या खातीर ती हायवे खंय तरी गांवांक बायपास करून वयता, आनी खंय तरी हो जो गांव आसा तो गजबजलेले असल्या कारणान तो मदल्यान गेल्या उपरांत हांगा कितले तुमी पळयले, हांगा एक वाट डिवायड जातले. आता हांगा वयतले जाल्यार ह्या लोकांक ही वाट आसा, गाडयो घेवन वयतले. पर ते फुडें गेल्या उपरांत तांकां वाट आसा. सकयल्यान आनी खंयच्यान वाट आहा हेका? आनीक ना न्हू. वाट आनीक करतले जाल्यार आनीक घरा उडोवची व्हडली फुडें. वयतले खंयच्यान? आमी एक सायडीच्यान वचोन बाबा व्हडलो टर्न मारून परते येतले. फाल्यां कितें जातलें सांग पळया? तेकोन घरा या रे रॉंग सायडीन जालें. म्हणजे प्रत्येक दिसा 1-2 तरी बळी वयतले हांगासर. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार प्रत्येक गोश्ट जी आसा पळय ती आमची रस्त्यार जाता देवाची. म्हणजे हे पयलीं केन्ना पोर्तुगेज टायमारसून चलोन येयली परंपरा हे काबार करूंक जाता. आता 3 टायम जाले, 3 टायम अलायनमेंट काडलो, 3य टायम तो ड्रॉप करचो पडलो. हेजें कारण कितें सांग पळया? हेजें कारण हेच आसा कितें तो हांगा जावंक शकना. 3D लागलेली 2010 3D लागलेली, 3D सेक्शन लागलेले आसतना पसून तो स्क्रॅप करचो पडलो. हेजें कारण हेच न्हू, जेन्ना नॅशनल हायवेचे लोक हांगा येयले, त्या स्थळान पांय दवरलो तेन्ना तांकां कळोन चुकलें बाबा हो कोणें घातला काय म्हणून. आनी हेच लोक आयज जबरदस्तीन आमकां काबार करूंक सोदता. आमी खंय तरी नाका त्या गोश्टीक हें करिना. ज्या जाग्यार तुमी बायपास काडलेलो आसा पळय, बायपास काडला हेका, जर ऑप्शन नासलेले वेगळी गोष्ट. आनी जी आमी उलयता पळय बायपास, ते आमचीच जागा आसा सकयल, खंयच्यानूय काडूंक शकता. कोण असं कसं दिसता? कोण बिल्डर लॉबी, 100% बिल्डर लॉबी. जी आता कन्वर्शन जावंक लागले पळय, थंय खंय तरी मार बसलो आमकां. आनी हे जे दोंगर आसा पळय आमचे वयले एमटी दोंगर आसा पळय, हेजेर आतां सगळे कडेन आमची पळय 100तले 80% जागा आमी ऑलरेडी हेका दिली, इंडस्ट्रीक दिली. सो आनी बोमान जागा उरलेली ना. सो हेंची जागा आतां जर कितें कोल मायनिंग जावं कितें येता जाल्यार हांगा डेव्हलप जातलें न्हू. जो हिडन एजेंडा आसा पळय तो तांकांच खबर आसा. सो त्या कारणान हांगा खंय तरी जमनी एक कितले घेतल्या आसतल्यो. तुमी म्हणटा अनपड, ते म्हणटा गॅजेटान घातलो न्हू, एक भाग घातलो म्हणटकूच सगळे येता म्हणटा ते बाकीची घरां तितून. म्हाजें म्हणणें कितें आसा, एका जर 2 भाटकार आसा जाल्यार तो दुसरोय भाटकार कित्याक येयलो तितून? कित्याक फोटिंगपणा करता? इतले अनपड ना लोक हे. ते आमकां खंय तरी. आनी हांगा कितें शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी खूब चड आसा? हय, चडशी आमची एसटी कम्युनिटी चड हांगा, मॅक्झिमम एसटी कम्युनिटी. आता तो म्हणटा पळय तेजें म्हणणें कितें? तो म्हणटा एसटीची कांय घरां वचना. म्हणजे हितून आपले एसटीची कांय घरां वचना, हेजो अर्थ असो जालो म्हणजे तुका ओबीसी आसा पळय ते कितले आसूं ते म्हणजे कुत्रे काय जाले. तुजे म्हणण्याचे अशें अर्थ जालो बाकीचे गेल्या जाता. आमी म्हणना, आमी हांगा केन्नाच एसटी आनी ओबीसी म्हणून केन्नाच डिफरन्सीस केन्नाच केलो ना.
आमी सगळे गांव भाऊच म्हणून वावरता. पूण हे जे पॉलिटिशियन आसा पळय हे खंय तरी एसटी ओबीसी करूंक लागले. काल तेजे भाशण आयकलां आसतलें तुमी. तो म्हणटा कितें तितून आमचे एसटी लोकांचे घर वचना. आतां ती 4 घरां म्हणटा पळय तितून 2 घरां एसटी लोकांचे. तो विसरलो तो जाणा बामण म्हणून दिसता ते. आणि हे सगळ्यात लोक गावाचे लोक एक आसा सामके आमी एक आसा त्या सगळे. विशयाचेर आतां कितें जाला एकी आसा. हय एकी आसा. हितून दोगी ऑपोजिशन लिडर आनी हांगचो म्हणटा तुका आनी प्रेझेंट MLA हे दोगूय एका विरोध आसा न्हू. तांकां हांगाच गेल्लो जाय. सो हेज्या कारणान खंय तरी दबाव येता लोकांचे. लोक भिता अरे आमदार सत्ता आहा तेंचे कडेन. पूण कितें आसा जेन्ना गांव काबार जाता तेन्ना लोकांनी राजकारण कुशीन दवरून गांव आपलो साल्वार करपाक येवपाक जाय. गांव उरलो जाल्यारूच तो फुडलें हें करतलो न्हू. सो आमी खंयच्याच परिस्थितीन आमकां देवान शक्ती दिल्ली आसा खंयच फाटीं सरूं नाका. आनी आमकां दिसता हें स्वयंभू देवस्थान जे सैमी देवस्थान आमचे स्वयंभू देव आमचे हे आमची राखण करतलेच 100% गांवची आमची न्हू. आमकां आमच्या घराचें पडलेलें ना. हांवें इतले बसून आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक जाय म्हाजे कडेन जर तेमा कोण खेळटा न्हू म्हाका काबार करतलो म्हणून हांव म्हाजें घर सॅक्रिफायस करपाक तयार आसा हे गांवा खातीर. एक म्हाजें घर काडल्यार जाता म्हाका. पूण तो गांवांतल्यान रस्तो वचोंक जायना. कित्याक आख्खे गांव काबार फाल्यां आख्खो गांव रडटलो. जेन्ना घडटलें पळय न्हू हांव फाटीं कित्याक सरना. एकदां अशें दिसता कितें अरे साथ दिना इतले जर आमकां काबार करूंक म्हटल्यार कित्याक जाय तें कोणाक. पूण दिसता कितें सोडलें जाल्यार सगळे वयतले हे राजा जावन बसतले आनी आमचे गांवचे लोक रडटले फाल्यां. गेल्या उपरांत ते परत मेळचे ना. हे कारणान आमी खंय तरी फ्लॅगफुटार कशेंच वचना. मेल्यार उपकारता आनी आमी ठाम निश्चय केलो आनी देवान आमकां इतल्यो बुद्धी हें दिल्ली आहा शक्ती की आमी खंयच्याच परिस्थितीन हे स्थळ आमचें आनी हो गांव पिड्यार करूंक दिवचे ना. तुमी पळयलां आसतलें हांगा जेन्ना 15 मीटर एक्वायर केल्या म्हणटा पळय ते 15 दोनी सायडीनी. आतां 15 मिटराचेर जो तुका मार्कींग दाखयला पळय हांवें तेज्या भायर सर्वीस रोड जाय पडटलो ताका फाल्यां. सर्वीस रोड घेता आसतना तो कितलो आनी भायर वतलो तेज्या उपरांत कितले इफेक्ट जातले. ती एरिया जर घेतली सरळ घेतली जाल्यार ते कितले इफेक्ट जावंक शकता. ते एका लायनीनूच वयतले न्हू ते. आतां हे कव आसा पळय हांगा कव आसा पळय. तो आतां वयता आसतना असो जर गेलो सगळ्यांक घेत गेलो तो फुडल्यांच्यान 15 मिटराचेर. फक्त 15 मीटर. हय आतां हे 15 मिटराचेर हे भितर आसा ते दारांनीच मारलेलो आसा हांगा थंय सकयल. सो तो कितें करतलो हे सायडीच्यान सगळ्यांक घेवन वयतलो तो. हे एक देवूळ लागतलें तेका 15 मिटराचेर पडते. ते वयली वटेन करपाक शकना ह्या सायडीच्यान एडिशनल एक्वायर करपाक शकना. ती जमीन जी आसा पळय थंयच्यान ते वचोंक सरना म्हणजे तेंचो जो जागे आसा पळय तेका इफेक्ट जाता तेंकां ते सायडीच्यान. कायदो कितें सांगता सेंटर ऑफ द लायन घेवन दोनी सायडीन जावपाक जाय न्हू ते. हय पूण ते घर वता जाल्यार देखेन पूण ते कितें करता जो आराखडो तेणी तयार केला कित्याक फुडें गेल्या उपरांत न्हू तेंकां हे लागता हेजी जमीन लागता IDCची. IDC आपली जमीन दिना. IDCन भितर सरोंक मेळना तेंकां. एक्चुअली ह्या सायडीच्यान जागो आसा. थंय भायल्यांच्यान काडून गेल्ले ते जाल्यार कोणाकूच कांय लागना. सारके ते बायपास जावन वयता ते सायडीच्यान आनी थंय सकयल घेतलो जाल्यार तसो भायर सरता तो. आतां हे सगळे डिस्ट्रक्शन हांगा मातशी जागा तेंकां मेळोंक शकता इतल्याच कुडक्याक. आतां फुडें गेल्या उपरांत तुमकां कळोन येतलें फुडें तेका आनी चान्सूच ना कांयच. आतां इतल्या कुडक्याक वचून मातसो ओपन स्पेस मेळटा तुका पळयला तुमी ही. आतां हेज्या फुडें जेन्ना वयतले पळय आमकां तेन्ना ही जी स्ट्रेच हो स्टार्ट जातलो पळय तो स्ट्रेच सारको फुडें बसून इफेक्टेड. आतां आमी म्हणटाले कितें हे सायडीक घेवंक मेळटा पळय हांगा म्हणटाले आमी हांगा 100% घेवंक मेळटा. पूण तेज्या फुडें येयल्या उपरांत तुमकां कळोन येतलें फुडें घरां आसा मागीर. हय फुडें आतां हांगासर घेतल्या उपरांत फुडें आनीक लागता न्हू तेका तो प्रॉब्लम आसा. इतल्या कुडक्याक बसून तो घेवंक शकता हांगासर. आतां हेजे फुडें येयल्या उपरांत आतां पळय कशें जाता घरां सुरू जाता. हे सायडीच्यान 15 मिटर घेतलेली आहा तेणे. आतां हे सायडीन 15 घेतल्या आसतना आनीक 15 घेतल्या उपरांत तो खंय पावतलो. आतां तें जे घर आसा पळय ते ऑलमोस्ट सारकें तेणे बॉर्डरीर बांदलां आपले. हांगा एक काम चालू आसा ऑलरेडी. हय ऑलरेडी काम चालू आसा. ते 15 मिटरा भितर आसा ते. आतां हांगच्यान जर सुरू केली तुवें आतां खरो जो प्रॉब्लम बॉम्बचो स्टार्ट जाता तो हांगच्यान जाता. हे पळय हें घर येतलें कळ्ळें तुका. हांगच्यान दाट लोकवस्ती सुरू जाता. हय आनी तो ते हेका धरलो तो सारको सरळ वयता पळय असो. आतां तूं ते सायडीन गेलो जाल्यार ते सायडीन कितलीं घरां आहा ती पळयल्या ते.
आता तू म्हाका सांग 60 मिटराचेर 4 घरां काडून हांगाच पळय दाखयता. हांगाच पळय इतल्याच कुडक्याक तो 4 घरां काडून म्हणटा पळय. आता हे स्ट्रेचाक दोन्ही सायडींच्यान घरां पळय कितले मिटर आसतले अंदाज सर तुझो अंदाज? 10-15 मीटर भितर 15 मिटर भितर आहा दोन्ही सायडीची. आणि इमॅजिन करा तुम्ही, ते सांगता आमकां फक्त 4 घरां वयता. आता तुका हांवें सरळ दाखयली घरां कितली आहा आणि तेजो डिस्टन्स कितलो आहा. 15 ते 20 तेज्या सकयल तेज्या वयर केन्नाच आसचो ना. आता ही पळया कितली घरां आहा ती. अशें येयले आमी 15 मिटराचेर. आता तू चित तेणे सेंटर ऑफ द लायन घेवन 15 मिटर ते सायडीन हे केल्या. 15 मिटर तेजे फक्त येते तेजे हे आहा पळय फुडली शेड आहा त्या शेडी पर्यंत तेका एक्वायर केल्लो आसा. ते पयशे भरून तेका दिल्या. तो करता आसतना एक्विजिशन हे हांगाच जाला, इतल्या कुडक्याक बसून जाला. 15 मिटर ते सायडीन 15 मिटर हे सायडीन. हाजे फुडली जावना एक्वायर. हेच्या फुडें जी आसा पळय न्हू ती एक्विजिशन अजून जावंक ना म्हणून फटिंगपणां करता हे सगळे. आता ही घेता आसतना तेका केन्नाच थंय फुडें देवान येयलो ना एक्विजिशनाक. आणि भिवून थंय त्या सायडीन बसून वचोंक ना ते. देव म्हणटकीर लोक भितले. देव म्हणून भितले म्हणून तेणी थंय वचोंक ना. आता हे जे देवस्थान आसा पळय हे देवस्थान आमकां तितलेच इम्पॉर्टंट आसा. हांगा जर लोकांक कळ्ळें वयता म्हणून जाल्यार 100% आख्खो गांव उठतलो. ही देवी आसा पळय आमची स्वयंभूती आणि खंय हालचाल करूंक दिना हांगासर.